म्हजें नांव शिवानी, हांव वेरेसून उलयतां. सो आमचें कितें जालें, आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन सो आमकां इश्यूज आसा. सो आमकां बील येयलेलें लायक 9,500 बील येयलेलें आमकां डिसेंबरान येयलें. सो आमी ते ड्यू डेट जावन आमी भरले. ओके, सो जानेवारीन आमी भरले, ते 8 जानेवारीक भरले आमी. आनी आमकां अरावंड 8 काय 9 जानेवारीक आमकां परते बील येयलें. रोखडें एका दिसान आमकां बील येयलें 4,500 रुपया येयलें. सो 4,500 रुपया येयना फुडें आमी लायक कितें केलें डिस्कशन, लायक आतांच पे केला, कालूच पे केला. सो आमी म्हटलें फुडल्या म्हयन्यान कितें क्लब करून येतलें तें आमी भरतले म्हणून. सो फुडल्या म्हयन्याचे क्लब करून आतां 3 दीस जाले आमकां बील येयलें 8,500 रुपया येयलें. 8,500 रुपया लायक तेजे ड्यू डेट आसले 27 फेब्रुवारी आसले. सो आसा आनीक दीस न्हू. सो 27 फेब्रुवारी जाल्यार 2-3 दीस पयलीं कितें जालें, सकाळीं हांव न्हिदलेलें आनी हांव घरा कडेन एकलेंच आसलेलें. आनी न्हिदना फुडें दारार मारपाक लागले. 2-3 इलेक्ट्रिशियन्स येयले हांगासर, दारार मारूंक लागले. आनी मागीर हांवें दार उगडना फुडें ते म्हणपाक लागले हांगा स्टेप्सांचे भायरूच रावन तुमचे डिस्कनेक्शनाक नोटीस आसा. हांवें म्हटलें 27 ड्यू डेट आसा. जाल्यार म्हटलें हांव 27 ड्यू डेटाक भरतलें, कित्याक ते पयलींचे आसा ते आमकां भरपाक मेळना, कित्याक आमी रिसंटूच भरला आनी म्हयनोय जावंक ना. जस्ट म्हटलें आतां 12-13 तारखेक म्हयनो जातलो भरून. म्हटलें म्हयनो जावच्या पयलीं तुमी कट करता. हें म्हटलें कितें काय विचारलें, कित्याक आमकांय सॅलरीज पडोवंक जाय, आमचे म्हटल्यार रोल अप जावंक जाय. म्हटलें तशें नासता न्हू म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हणपाक कट करता म्हणपाक. हांवें म्हटलें बरें, तुमकां कट करपाक जाय तुमी कट करा आनी चला म्हणून सांगलें. म्हाज्या दारार तुमी रावूं नाका. सो ते गेले, परते येयले, डिस्कनेक्ट केले तेंच्यांनी, लायट डिस्कनेक्ट केली. लायट डिस्कनेक्ट करना फुडें मागीर हांवें जाता तितलो कोणाक कॉल केलो आनी हांव बडबडपाक स्टार्ट केलें. हांवें म्हाज्या घरान दार बंद केलें, परती लायट ऑन केली तेंच्यांनी. ऑन करना फुडें मागीर ते परते गेले. परते वचोन मागीर कॉल केलो आमी, जेईक कॉल केलो. जेईक कॉल करना फुडें आमी ताका विचारलें, सर म्हटलें तुमी आमची लायट डिस्कनेक्ट परती कित्याक करता, आमचेच तुमकां घर दिसता काय म्हणून. वाड्यार हांगासर 8-8 लाख 9-9 लाख घरांची बंगल्यांची बिलां आसा, तेंचे तुमी डिस्कनेक्ट करना, आमचे तुमी डिस्कनेक्ट कित्याक करता काय म्हणून, कित्याक आमकां फाटल्यान फुडल्यान कोण नाका म्हणून आमी ताका विचार केलो. मागीर ते म्हणपाक लागले कितें की डिस्कनेक्ट कर. आमी म्हटलें डिस्कनेक्ट करता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें तूं म्हाज्या घरान यो, म्हाज्या पर्सनल घरान यो, हांव तुका म्हटलें कितें आहा न्हू तें म्हाजें तुका कितें दाखयपाक. म्हाज्या घरान तुका येवपाक एंट्री करपाक तुका म्हटल्यार रायट ना. तुजें कितें आहा तें तूं पर्सनल पळोवन घे म्हणून सांगलें. पर्सनल म्हटल्यार तुमकां पयशे दिता न्हू म्हणून सांगलें न्हू, ते तुमकां बरें म्हटलें. आमचे कडेन तुमकां म्हटल्यार रिश्वत बीन दिवपाक जावचें ना. आनी तो जेई आसा तेजें नांव प्रितेश सिनारी, हांगासरले वेरे डिपार्टमेंटान आसता तो. सो मागीर तो म्हणपाक लागलो फोनार. आमी ताका म्हटलें आमचें म्हटलें आमकां कनेक्शन तुमी परतें दिया म्हणून सांगलें, डिस्कनेक्ट केला तें. तो म्हणपाक लागलो तुजे बापाय काड म्हळ्यार. म्हजो बाप म्हाजो पेरंट ना म्हणून सांगलें. म्हजे पेरंट म्हटल्यार हांगासर ना म्हणल्यार तो एक्सपायर जाला, ताका खंय वरसून तुमी सकयल हाडा, तुज्या बापायक मेला ताका वरसून सकयल हाड, तेन्नाच आपूण कनेक्शन दिता. हांवें म्हटलें तूं सेन्सलेस कसो उलोवंक शकता, म्हाज्या मेल्ल्या बापायक तूं वरसून सकयल हाडूंक शकता, तुज्या बापायक हांवें केन्ना वयर काडलो काय विचार. हितून प्रश्न आमचे इलेक्ट्रिसिटी हेजो डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आहा. तूं आमकां म्हणलें हितून पयशाचो प्रश्न ना काय ना, तूं म्हटलें सेल्फ हे जावन तूं म्हाजेर पावता, तें म्हटलें कंप्लीट रॉंग म्हणून सांगलें. मागीर तो म्हणपाक लागलो तुज्या बापायक मेला ताका वरसून तूं सकयल हाड, तेन्ना तुका कनेक्शन दिता म्हणपाक लागलें. तेन्ना तो मागीर ड्रॅग जालें, तें सिट्युएशन ड्रॅग जालें पळय. मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो तूं सुबेज चड उलयता म्हणपाक लागलो, तूं कोण बाबा म्हणपाक लागलो, शाणपणां उलयता ना दिना म्हणपाक लागलो, तूं काय जाण म्हणपाक लागलो, तुज्या बापायक हाड मागीर तुका कनेक्शन दिता नाल्यार दिना म्हणपाक लागलो. आनी तेणें डायरेक्ट तोंडार फोन डिस्कनेक्ट केलो. तूं करता जाता तें कर म्हणपाक डिस्कनेक्ट केलो फोन. दिना. मागीर तेणें कितें केलें, 3rd रावंडाक तो येयलो. तेणे वायरलेस आमकां कांयच खबरूच ना, आमी भितर आसले. अर्टिका येयली, वायरलेस तेणे कंप्लेंट घातली, पुलीस येयले. ऑलमोस्ट 10-12 सुमार इलेक्ट्रिशियन्स येयले, सगळे कितें कितें आपलें सामान आसलें सगळें घेवन येयले ते इलेक्ट्रिशियन्स. आनी मागीर वाद जालो जाल्यार पुलीस बीन येयले, सगळे जाल्यार आमी जाता तितलें आमी वाटलें. मागीर तो येयलो, तो ऑन ड्युटी आसतना तो येयलो. तो इतले डिस्टन्स आसले ना, तेजे फुड्यान आमी वचोंक ना काय ना, कित्याक हांव एक चेडूं मनीस आनी म्हाजो भावूय आसलो. सो हांवें तांकां सांगलें कित्याक ते ऑन ड्युटी जाता गव्हर्मेंट सर्वंट, ते कितें घालून एलिगेशन्स घालून आमचेर हे करूंक जाता, की आमकां फाटल्यान फुडल्यान सपोर्ट ना अशें ना न्हू, आमी शिकलेली मनशां आसा. सो हांवें ताका क्वेश्चन केलो, तूं म्हटलें लायक सगळ्या लोकांक म्हटलें रुमर्स स्प्रेड करता पळय न्हू, 24 आवर्स आमची एसी चालू आसता. 24 आवर्स एसी चालू आसपाक आमी कामां धंद्याक मनशां आसता. आमी काय 24 वरां सकाळीची जावं रातभर आमी घरान एसी चालू करणार शॉर्ट सर्किट जातले आसलेले. आमचे म्हटलें सकयल स्टॉल्स आसा, हांव म्हटलें कामाक वयता, रातचे म्हटलें 12 ती सकाळची 6 म्हटलें एसी चालू आसता. ती वरां म्हटलें तूं काउंट कर, 24 वरान म्हटलें ही वरां जितली कॅल्क्युलेट कर आनी मायनस कर कितली उरता ती म्हटलें तूं म्हटलें वरां म्हटलें काउंट कर. तुका म्हटलें मॅथमॅटिकान म्हटलें तूं एक्सपर्ट आसतलो, कित्याक तूं म्हटलें इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. सो तुका जर तें म्हटलें अंदाज कळना जाल्यार म्हटलें तूं शिकून म्हटलें फायदो ना म्हटलें हितून तूं. मागीर तेणें तो लागलो बडबडांक आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो लायक आमकां मातशें व्हडलेपण उलोवन दाखोवंक लागलो. चला रे म्हणपाक लागलो, हांकां कोण कॉन्स्टेबल्स आसले तांकां म्हणपाक लागलो चला रे म्हणपाक लागलो, आपणे पियाक फावर मारला म्हणपाक लागलो. तुजें तूं म्हणलें लायक तूं जेई आसा म्हणून तुजें तूं पोजिशन दाखोवन तूं आमकां हॅरेस करता तें आमकां कांय प्रॉब्लम ना, आमकांय झगडपाक रायट आसा. सो मागीर म्हणपाक लागलो कितें लायक चला म्हणपाक लागलो, हेज्या घरान ते घुसोवंक दिना न्हू म्हणपाक लागलो. खांबो म्हणपाक लागलो, आपलो म्हणपाक लागलो, म्हाज्या खांब्या वरसून तुमी डिस्कनेक्ट करा, आपूण पळयता ती तुमकां कशें हाडयता.
आम्ही म्हटलं खामो तुझो म्हटले आम्ही म्हटलं टॅक्स फारीक करता आम्ही म्हटलं सगळे फारीक करता म्हटलं गव्हर्नमेंट म्हटलं तुझो बापूय केन्ना जालो आनी ते जल्मांक तू येयलो काय ताका विचारले हांवें आम्ही म्हटलं हांगा फुकट रावून आमचे म्हटलं काय नाही येयल्ले म्हयन्याक म्हटलं तू माझ्या दारार येऊन तमाशा करता तुका कोण शिकयता काय विचारले ताका आम्ही एवरी टायम म्हटलं तू माझ्या दारान येता सकाळी फुडें म्हटलं आमकां दारां मारची पडटा म्हणून सांगलें मारप म्हटलं दारार स्लो मारिना ढम 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 करून म्हटलं तुम्ही मात भिवन घालता की कितें जालेल्या भशेन 8,500 9,500 रुपया आमकां कितें सारकी तशी आमी ताका सांगलें बिलां भरपाक आमकां काय ना बिलां भरली जाल्यार म्हटलं एवरी म्हयनो हो सिट्युएशन कंटिन्यू जायत रावतलो आयज आमी ओकी रावली फुडल्या म्हयन्याक कशें जातलें फुडल्या म्हयन्याक ओकी रावली तिसऱ्या म्हयन्याक एवरी टायम आमी झगडोंक शकना न्हू आमी नासताय घरान आमी जर घरान आसता जाल्यार आमकां तुमी इतली बिलां कशी धाडटा 8,500 4,000 रुपया हांगासर लोकांगेर 4 एसी आहा तांकां म्हयन्याक आतां 1,500 रुपया बिलां प्रायव्हेट इलेक्ट्रिशियन म्हटलं ताका आमी सांगलें आमकां तुमी घालून दिया कितें करून दिल्या ते जाल्यार ते रिवट ते कांयच करिना जाल्यार आमकां प्रश्न फक्त हो जेई आसा पळय तो खूब चड उलयता आनी तेजे कितें रिकॉर्डिंग कितें आहा पळय ते शाणपणां वयल्यान ते आमचे कडेन सगळे आसा केन्नाचो इन्सिडंट आनी मागीर तेणे पुलीस आतां जाले 2 दीस जाले मागीर आमकां पुलीस स्टेशनार येयली ताणें आपण आमी पावली थंयसर आनी 7 सुमार मागीर लायक तेणें लेटर म्हटल्यार ऑफिशियली लेटर धाडलें तेणें सो ते लेटर जाल्यार आमी कितें आसा पळय आमचे कडेन कितें प्रूफ आसलेले पळय ते आमी तांकां दाखयले सो मागीर आमकां काय कॉल येवंक ना मागीर आमकां कांयच ना त्या लेटरार फेक एलिगेशन्स बीन लायला आमी तेजेर चुकला म्हणून घरान तो हांगा एंटर सुद्दां जावंक नासलो वयल्यान भयण हाडली 2 तेणें कॉन्स्टेबल धाडले तेणें हरशीं धाडूंक जाय आसलें एक लेडीज धाडूंक जाय आसली न्हू आनी ताका रायटूय ना ताका पुलीस आपोवपाचें तो गव्हर्मेंट आनी ताका रायट ना हे डायरेक्ट हाडपाक पुलिसांक सो आमकां जस्टीस जाय हितून सो हॅरेसमेंट तुमकां फ्रॉम केन्नाच्यान जाता लास्ट टायम तेणें तशीच 7 डेज पयलीं डिस्कनेक्ट केलेली कळ्ळें न्हू सेम सिट्युएशन असोच जालो तेन्ना तेणें आमकां डिस्कनेक्शनाची नोटीस हाडूंक लावंक नासलेली आनी आतां तो आमचे कडेन पर्सनल तेमा करपाक तू जर तुझे पर्सनल तुझे हे करून जर तर तू गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून तू कितें जाय ती सेक्शनां लायतलो जाय ते जाल्यार आमी हांगासर कमी ना आमी शिकला सो आमकांय रायट आसा आमी झगडपाक न्हू तू जर अशें करूंक लागला फाल्यां सकाळी हांव घरा म्हटलें म्हणटा तुका फाल्यां सकाळी घरान कोण ना आनी रातचें हांव आसा जाल्यार म्हाज्या घरान येयलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हांवें तें सुद्दां ताका क्वेश्चन केलें तू जर आमकां म्हटलें इतलो हॅरेसमेंट करता फाल्यां सकाळी आमी कितें केलें आमच्या जिवाक म्हणून सांगलें रिस्पॉन्सिबल तू तुजी घेतलो रे काय विचारलें तू गव्हर्नमेंट सर्वंट तू आपलेच कितें करतलो आनी तू फाटीं सरतलो म्हणून सांगलें नांव जावन वयतली म्हटलें की आमच्या जिवाक आमी नांव जावन वयतली बट म्हटलें तुमी म्हटलें पब्लिकाक म्हटलें तुमचें कळचें ना म्हणून सांगलें तुमी हॅरेस करून एवरी म्हयने म्हटलें येता 2 जाण येता मागीर तुमी 3 जाण इलेक्ट्रिशियन येता सेकंड रावंडार 10 जाण तुमी इलेक्ट्रिशियन येता हांव म्हणटा तू कितकें तू म्हटल्यार तो सर आनी तुमी तेजे अंडर सगळे तेजे वर्कर्स म्हणून पूण इतलो फायदो घेवपाचो नासतना आमचें कनेक्शन कट करपाक 10 इलेक्ट्रिशियनांक घेवन येता आमी कोण बाउन्सर आमी तुमकां कितें मारतले आमकां लिगली लायक तुमी झगडा आमी झगडटा तुका आमी बरें तोंडान सांगलें आमचे तुमी लायट एवरी टायम डिस्कनेक्ट कित्याक करता जाल्यार तू व्हडल्या आवाजान तू रूड आवाजान तुका सांगता तुका गो तू जाता तें कर गो तुका आपूण भियाना तू कोण गो उलोवपी हे कोण गो काय उलोवपी म्हणटा तुज्या बापायक हाडू वयरसून म्हटल्यार तुजें हें रॉंग उलोवपाचें अशें जर तुमी उलोवपाक लागले तुमी गव्हर्नमेंट कायदो जर हातीन घेवपाक लागले जाल्यार मामुली मनशांनी प्रायव्हेट सर्वंटांनी कितें करपाचें आमी भियोन रावपाचें अशें आनी म्हाका भियोन रावपाचें म्हाका तसली संवय ना हांव कितें आसा हांव रायट टू फायट म्हाका तसलें आवडना अशें फाटल्यान बिटल्यान कितें आसा कितें ना तेका लागून तो म्हाजे कडेन येयलो तेका लागून हांव तेजे कडेन झगडपाक गेलें मॅडम तुमचो डिमांड सद्या आमी अजून नशिबान म्हाका दिसता 1,000 रुपया बील पळोवंक ना अजून बील पयला 18,000 13,000 9,000 8,000 रुपया 5,000 4,000च्या सकयल आमी बिलाच पळोवंक ना 1,000 1,500 रुपया बिलाचें कोणूच पळोवंक ना अजून तुमच्या घरान तुमी दोगूच आनी एक व्हडली आसा सिस्टर आसा ती कामाक गेला ना आतां तो जेई आसा पळय न्हू तेणें तेजे लायक तो इतलो करता पळय न्हू तेणें लिगली आमकां कितें आहा तेजें हें करचें म्हणून तो इतलो आमकां हॅरेस करता पळय हें आमचे कडेन जायना तेज्या अंडर जे वर्कर्स आसा पळय ते सुबेकपणां करता हांव म्हणटा कितें तुमी कोणाकूय तुमी जाले तुमचे कडेन पोजिशन आसा तुमी मेल्ले गेल्ले सगळ्यांक वयर हाडटा हें तुमकां रायट ना तुमचे मुद्दो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमी कितें लायटीचे वयर काडत जाय ते वयर काड बट आमचे पर्सनल तुमी वयर काडपाचें तुमकां रायट कोणें दिवंक ना गव्हर्नमेंटान तुमकां कामाक लायतना रायट दिलो की तुमी काडा तेंच्या बापायन वयर काडा ती बिलां जर भरना जाल्यार हें तुमचें रॉंग न्हू खंयच्या गव्हर्नमेंटान कायदो तसो काडला तो हांवूय पळयता न्हू आमी जर तेंच्या आवय बापायन वयर काडी जाल्यार ते आमचेर एलिगेशन्स लायता तसलें काय आमी करूंक ना हांवें ताका फक्त इतलेंच म्हणलें गव्हर्नमेंट तुजो बापूय काय विचारलें हो खामो तुजो तुका तेन्ना गव्हर्नमेंटान तुका दिल्लो काय विचारलें आमी टॅक्स पे करता आमी सगळे पे करता आमकां लागून सगळें हें जाता न्हू आमी समज हे आमी समज लोक समज कांयच पे करना जाल्यार तुमकां पगार बीन खंयसून मेळटलो आसलो आमी आयज आसा म्हणून तुमकां मेळटा सगळें बसोन कशें आसा मरे तेणी आपली आतां सगळी कथा सांगली म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आतां गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा किंवा ते लायनमॅन आसा तेंची बॉडी लँग्वेज हेच्या म्हाका वर्सभर पयलीं आमी एक अशेंच डिपार्टमेंटाचे ते सबस्टेशन गेल्ले ताका दोळ्यान दाखोवन गेल्ले एका
300 रुपयाचे बिल फारीक करून एका जाणटे बायलेचे बिल डिस्कनेक्ट केले. तेन्ना हांवें त्या लायनमॅनाक नजर काडून दिली. वेऱ्यान जवळ 2 ते 2.5 कोटीची बिलां पेंडींग आसा. ती कोणाची ज्यो कमर्शियल एक्टिविटीज चालू आसा, हॉटेल म्हण कॉटेजी म्हण, त्यांची बिलां डिस्कनेक्ट करपाक हांकां गट्स ना. आनी जो जेई आसा सिनारी म्हणटा पळय, तेका सुदीन ढवळीकरान हांगा कलेक्शन एजंट म्हणून अपॉइंट केला. सुदीन ढवळीकराच्या ट्रस्टाक कितें पयशे कमी पडूंक लागले, जेणे करून खात्याच्या मनशांक कितें येता धमकी दी, पुलिसांक वर ब्लॅकमेल करान डिस्कनेक्ट करपाक लागले. हे सुदीन ढवळीकरान पावर मिनिस्टर म्हणून सांगचें. सुदीन ढवळीकरान पयलीं PWD डिपार्टमेंटाक पाड घातले, त्याच्या नंतर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक पाड घातले. आता ताका 20 खाते घातले. 20 खात्याचे शॉप हो गरिबांक दिवंक सोदता. जेंचे काल ते डिस्कनेक्ट करपाक येयल्ले पळय तांकां आवय आपूय ना. ती बाबडी भुरगीं दोगांय जाणां एक कानोळे आनी आपले प्रायवेट थंय काम करून आपले पोट भरतात. तेचो आपल्याचो थंय धाकटोसो गाडो आंबेडीचो तो हाडाची काडा करून आपल्या घामाच्या कश्टांनी हेंचे हप्ते पण जगाना. त्याच्या बरोबर एक पद्मा म्हणून लायनमॅन आसा. खरो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर करपाक जाय. 1 नंबर करप्ट तो लायनमॅन. ताका आमी आतां पर्सनली खरें म्हणटाले पावर मिनिस्टरकूय मेळटले आनी सीएमओ मेळटलो. हो विशय सादिस्तांव सादो न्हू. ज्याच्या घरांत तुमी बाय फोर्सबली जेंट्स पुलिसांक घेवन तांकां ब्लॅकमेल धमकी दिता. तिच्या बापाय काड सांगता हांव जेवी विचारता तुजो बापूय आसा मरे काय तुजोय बापूय गेला वयर. दुसऱ्याचो बापूय वयर काडच्या पळय तेजे पार्श्वबी पळय ते खंयच्यान येयल्ले तेच्या घराक पण तुमी घरान घुसता. एखाद्या बंगल्यातून दाखया तूं धमक आसा मरे. हांव तुका 50 नांव येता वेळेची डिस्कनेक्ट करतले फाल्यां तुमी ते सांगा मरे. सुदीन ढवळीकर आहा पळय न्हू, हेणी म्हाका दिसता तेच्या ट्रस्टाक ढवळीकर ट्रस्ट आहा पळय त्या खंय तरी पयशे कमी पडपाक लागले म्हणून हे स्पेशली तांकां म्हाका दिसता कामाक लायिल्ले. जेई लायनमॅनाक बाबा वचा आनी गरिबांक लुबाडणूक करून आपल्याक कशें तरी बरा म्हणून त्या जेईक आनी तो पळय पद्मा म्हणटा खरें म्हणशाले इमिजिएट ट्रान्सफर करपाक जाय हांगच्यान. आमचे कडेन सगळे तेणी कितें उलयला पळय ते व्हिडिओ आमचे कडेन आसा. ते आमी ताका दाखयतलो कित्याक तांकां पळोवनी त्यांचो स्टाफ पळय कसो वागता तो सर्वसामान्या कडेन. अरे बाबा तुम्ही सरकारी नोकर, आम्ही टॅक्स भरता पण तुमच्या घराकडे बायल भुरगीं 4 कोटे खाता. तुमच्या भुरग्याची फी आमच्या टॅक्साच्या पैशांनी तुम्ही भरता. तुम्ही आमचे नोकर, आम्ही तुमचे नोकर न्हू. मिडल क्लास हो सदांच इमानदारीन जगता. मिडल क्लास सदांच तो लायटीचे टायमार भरता. मिडल क्लास हो सदांच लायटीच्या टायमार भरता. मिडल क्लास कोणाक फोटोंक वचना, नागोंक वचना किंवा कोणाक हप्ते मागूंक वचना. हप्ते नागयता ते तुमी. सरकाराच्या आणि सर्वसामान्य टॅक्साच्या पैशांनी मजा मारतात तुम्ही, आम्ही मारिना. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्धा सर्वसामान्याच्या टॅक्सार जगता. आमदार सुद्धा सर्वसामान्य टॅक्सार जगता. ताका इतकी हाडचे पडना. आणि तुम्ही ही वागणूक रे बाबा त्यांची पळया तरी परिस्थिती मरे कितें ती. त्याला फुडले एक्शन कितें घेतलो तूं? एक्शन रिटर्न कंप्लेंट घालतले आमी. आमचे व्हिडिओ बापायन बी वयर काडल्या पळय न्हू. पुलिसांक घेवन येयलो कसो तो. चेडू मनीस एकटे घरा आसतना जेंट्स पुलिसांक घेवन दारान व्हिडिओ काडले तेणी दाखयले म्हाका. म्हाजे कडेन आहा ते दाखयता. तुका कोणी दिलो पावर, कोणा कडले तरी परमिशन घेतले पुलिसांक हाडच्या पयलीं. प्रोसिजर खंयचो फॉलो केला सांगता आमकां न्हू. हांव ताका फाल्यां लिस्ट दिता. जवळ 100 बिलां आहा डिस्कनेक्ट करपाची. कमर्शियल एक्टिविटीज आसा. थोडे पॉलिटिकल मनीस आहा तेंची बिलां पेंडींग आहा. करा मरे कायदो तुम्ही कायदो फॉलो करता मरे. सगळ्यांक फाल्यां लाया कट करा, डिस्कनेक्ट करा. 7-7, 8-8, 12-12 लाखाची बिलां पेंडींग आहा. केन्ना डिस्कनेक्ट करतले ते वेळेला मोह दिसता म्हणून खणटा तुम्ही तुझे फाटल्यान उबे रावतले 100. ताका काय सांगला इवन तुका सांगता काल तेन्ना म्हाका सांगले भाई मला आमच्या लायट अशें आपल्या पयशे भरले आमकां कनेक्शन दिना. जे काय फोन करून सांगले 10 मिनटां भितर ताका तूं लायट दिना न्हू कनेक्ट मागीर पळया म्हणून. मागीर 10 मिनटांनी म्हाका तेणी फोन केलो भाई आमकां कनेक्शन दिलें म्हणून. अरे हेजो अर्थ तुम्ही पळयता फक्त रे मोह दिसता हेच. म्हणजे आता लायट आसा. आता काल ताका बिल पयर भरलें तेणी. काल ताका रातभर काळखान धरलो तांकां. हो तर कोण फायनान्शियल सावंड पावर बंगल्यान घालता रातभर काळखान धरपाचें ते. तूं न्हिदलो मरे लायटलान काय तूं काळखान न्हिदलो. तुका सांगता खरें म्हणजे सिनारी आनी तो पद्मा म्हणटा तो नंबर 1 करप्ट लायनमॅनाक. ताका खूब वर्सां जालीं हांगर. ताका खरो म्हणजे हांगरच्यान काडपाक जावो. ताका रूच लागलेली आसा हप्ते गोळा करपाची. फक्त पयशांक मेल्लो फक्त. आनी ते बी कितें बारीक म्हणजे सतयता. हांव रिटर्न कंप्लेंट पद्माचेर आनी तो जेई आ सिनारी कंप्लेंट घालतो कित्याक सांगता हें कितें घडलां पळय तें बरोबर न्हू. तूं लोकांच्या आवय बापायक आवय बापूय ना अस्तित्वान ताका घेवन यो वयल्यान म्हणून कंप्लेंट केन्ना फायल करतले. आता सांजचे करतले कंप्लेंट करतले आमी. एक सीएमओ लेटर करतले आनी इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक आनी डिपार्टमेंट ऑफ आमच्या मिनिस्टराक